हांव आर्मांदो एल फर्नांडीस कार्यावळ आयकतल्यांक देव बरी सांज आवडेता आनी तुमच्या मुखार दवरता म्हजी कविता बापूजी बापूजी. ओतुंबराची 2 तारीख. बापूजी, तुमचो जल्मदीस लागीं पावता पावता उजवाडाची मिशाल भरता दोळ्यांत. स्वताचेर मांडलोलो चिकोल हळू हळू सरता कुशीन. हयुसेक लागलोली वाळटी जाता उक्ती. वाळट्यांनी खायलोलो चिकलान लेपडलोलो भ्रश्टाचारांनी गैरुमांनी विणलोलो आमचो नाकासो पळयतोच बापूजी म्हाका आमकां तुजो उगडास येता. बापूजी म्हाका आमकां तुजो उगडास येता. तुमचे उंच विचार, सादी जीण, सोत, सत्याग्रह, अहिंसा, दुस्मानाक धांवडावपाची तुमची हथियारां, दुस्मानाक धांवडावपाची तुमची हथियारां. आतां मैदानार दिसता पेटलां झूज. आतां मैदानार दिसता पेटलां झूज. आमीच आमकांच मारपाचें. वेगळे वेगळे करून पाडी बांय उस्तून आमचें रूप पळोवपाचें. शांती उदरगत सुखाक पुरपाचें. बापूजी, तुज्या फोटवाक ताणें फकत हार घातल्यात. माथ्यार वयर तुमचो फोटो लांबयल्यात. तुमच्या विचारांनी मात गळफास लायला. तुमच्या विचारांक मात गळफास लायला. म्हारगायेच्या उज्यांत, बेकारीच्या कडक वतांत, तकलेंतल्या नदरेंतल्या काळजांतल्या कचऱ्यांत, मुळांत तुटलेल्या तत्वांत, विकाच्या उतरांत बापूजी तुमचो आमकां उगडास येता. बापूजी, तुमचो आमकां आतां उगडास येता. संवसार आमकां तुजेच नांवान वळखता. कोणूच तुमचे भाशेन जावंक सोदिना. हिसपा भायर हरामी पयस वपूं जायता. आतां झूज जातलें. आतां झूज जातलें वायट आनी बऱ्या मदें. बापूजी, तुमचो आमकां आतां उगडास येता. बापूजी, तुमचो आतां आमकां उगडास येता. दुसऱ्या खातीर खर्चिता तेंच जिवीत. उरलेलें सगळें बेकार. उरलेलें सगळें बेकार. हें तुवें आमकां शिकयलें बापूजी. हें तुवें आमकां शिकयलें बापूजी. आपल्या देशाचो, भाशेचो, देशाच्या लोकांचो मान पयलो राख. विजनरी जा. आपूण कित्या खातीर जियेता हाचें कारण सोदून काड आनी पेल्याच्या काळजांनी सासणा खातीर जिवच राव. सासणा खातीर जिवच राव. बापूजी, हें तुमी आमकां शिकयलें. बापूजी, हें तुमी आमकां शिकयलें. तुमच्या जल्मदिसा तुमकां आमचो नमान. तुमच्या जल्मदिसा तुमकां आमचो नमान. तुमचे विचार दिसान दीस व्हड जावं. मनीसपण परतून जिवें जावं. कितलो काळ जियेलो हें न्हय, कसो जियेलो हाचो हिशोब जावं. बापूजी, ओतुंबराची 2 तारीख लागीं येता. तुमच्या विचारांक आमी लागीं येवं. तुमच्या विचारांक आमी आनीक लागीं येवं. देव बरें करूं.